Sorvesporacha hamundiran, anundan bitur soruya. Di sowadzo amche porbezo, nove trocun kavuya. Survam cetale ektai korun, sontosanul soruya. Koshen borun amchi kalza, deva vorvik moima, nirontorit iuya. Alleluia, 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 alleluia. सगल्यांक तुमकां सांत आंतोनीचे पुर्बेक माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. पवित्र आत्म्यान बोल्लो भाग्यवंत हातून पादवाचो जायत्यो भासो उलयलो आनी ताच्यो भासो म्हणल्यार सादेपण, खालतीकाय, पेल्याची सेवा, पवित्र पुस्तकाचो मोग, पवित्र सभेची सेवा. ह्यो भासो उलोवन ताणें जायते ओतमे देवाक जिखून घेतले. हे पोरबे सुमयार आमकां देवान दिल्ले गूण शेगूण देवाचें राज पुरगोट करचे खातीर भाग्यवंत आंतोनीचे मजतींत आम्हा समेस्तांक देवाची कृपा मागुया. ओदी करून ह्या आतांच्या काळार ही पिडा आमचे मदीं येयल्ली आसा ती बेगीनच नोपयत जावंक, पिडेक बेगीन इलाज मेळूंक आनी सगळें वायट येयलें तें पयस जावचे खातीर भाग्यवंत आंतोनीचे मजतींत आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor. देवाक आमी दिनवासुया
देवाची महिमा देवाची तुस्त गावुया. Muima Deva, un sorgi ani shanti, taja istak samsari. Sorve spora Deva, sorgi charaya, sorpotveta Deva, Deva Papa. Ami tu ka namaskar kotam, ami tu ka din vastam. तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांठाव. महिमा देवा, उंच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा देवाचे शेले, तू संसाराचे पाप काटाय, आमची काकलूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा, स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा, उंच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. ही पिडीक लागून सांडलेले ओतमे बागयो थांतुनीचे मजतीन देवाशीन पावूंक मागुया. सर्वेश्वरा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयो थांतुनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिजा सफाताच्या पुता एलिजावाशी आयलो. हो 12 बैलांचें जोतां घेवन शेतांत तास घालतालो आनी 12वें जोत आपणें दवरलेलें. ताचेशी वचून एलिजान आपलें नेशवां आवरण ताचेर उडयलें. तेन्ना आपलें जोत सोडून एलिजा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलें म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमाम म्हाका घेवून दी, उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतां. एलिजान जबाब दिलो, वचून ये. हांवें तुका कितें केलां? एलिजा ताच्या फाटल्यान वेतालो. तो परतो आयलो आनी बैलांचे जोडी घेवन ताणें तांकां मारली. जूं घेवन ताचें मांस रांदलें आनी आपलें मनशांक दिलें आनी तांणी तें केलें. एलिजा ताच्या फाटल्यान उपरांत तो उठलो आनी एलिजा फाटल्यान वचून ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. आनीक पावटी म्हणुया. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा, तूं सांगता
सायबा तूंच मोजें दोम गिरेस्काय सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज तूंच मोजें पात्र म्हज्या दाजोणाचें तुजेच आदीं राखून दवरलां जबाब सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज तूंच मोजें पात्र सर्वेस्परा म्हाका बूद दिता देखून हांव ताका दिनवासतां रातच्या पुर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकोयता बूद दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना जबाब सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज तूंच मोजें पात्र देखून म्हजें काळीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पुर्यान सर्वेस्परात सूत जातली कित्याक तूंच म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय जबाब सर्वेस्परा तूंच मोजें दायज तूंच मोजें पात्र उदकार Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Kuri bau pui, kushin sokli. Sorek botan, rauliao Kitle bore, kitle supit, supit. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें आनिकूय पुर्विल्लें सांगलोलें तुमी आयकलां सोपूत मोडू न्हय पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी तर हांव तुमकां सांगतां सोपूत निबेल दिवं न्हय जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें जावं प्रेतुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मोणय ती न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय हाचे वून ओगळें येता तें वायटोव्याक कोडलें येता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्त मोगाळ भावा भयणीनो आयज व्हडे कुशालकायेन आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब समरमता आनी भाग्यवंत आंतोन जावन आसलो एक व्हड सांत आजून पर्यंत ताचो मानान मोगान आमी उगडास करता आनी ताचे लागीं जायते आमी मागता तो ओचोऱ्यांचो सागर अशें ताका पाचारतात आमी तर गुगलाचेर टायप करून पळयलें द मोस्ट फेमस सेंट म्हणून पयलें नांव येता सांत आंतोनीचें कित्याक आख्या संवसाराक ताचो आलाशिरो लोक मागतात ताचे लागीं मागून देवा कडेन मागून आपणाक फावोर मागतात आनी सांत आंतोन हो आवडीचो
सांत अशें आमी म्हणूंक जाता. आयज ताच्या जिविताचेर नियाळ करून ताच्याच फेस्ता दिसा एक ल्हानसो आमी नियाळ करुया. ताच्या जिवितांतली ही एक घडणी. सांत हातून तेन्ना पादुआ आसलो इटली हांगासर, आनी ताचे घरा कडेन लिस्बोआ थंयसर दोन फामिली रावताले, आनी हे दोन फामिली मदें बरी झगडीं जातालीं. एकामेकाक जिवेशी मारपा इतले तांचे मदें हो द्वेस आसलो एका मदें. दे यूज टू हेट इच अदर सो मच. मागीर जालें तें एक दिसाक ह्या फामिलींतलो एक तरणाटो दुसऱ्या फामिलीच्या तरणाट्याक भेट्टा, आनी मेळटाना ताचें घर सांत आंतोनीच्या घरा लागींच आसता. आनी थंयसर ते मेळटात आनी हो भुरगो पळयता आतां बरो चान्स आसा, आतां एका देख शिकोया. आनी तो सुरी घेवन ह्या दुसऱ्या तरणाट्याक जिवेशी मारता. आनी कोण ना तो पळोवन ताका व्हरता आनी सांत आंतोनीच्या पांयचें गार्डन आसलें थंयसर ताका व्हरून पुत्ता. कोणाक खबर ना. मागीर ताचेर इन्वेस्टिगेशन जावन ते सोदून काडटात तो अमके कडेन ताची बॉडी मेळ्ळोली आसा, ताची कूड आसा, मेल्ली कूड. आनी मागीर थंयसर सांत आंतोनीच्या पांयच्या गार्डनांत ही आसा देखून तांकां दिसता ताणें मारला म्हूण, आनी हो एविडन्स म्हूण ताका घेवन ते कोर्टांत व्हरतात. हें सगलें सांत आंतोन पयस आसा, पादुआच्या गांवांत आसा. थंयसर ताका देव कळयता अशें अशें जालां. आतां कोर्टांत वचपाचें आसा, ताका सेंटन्स पडटली. आनी सांत हातून वेगळीं आपणाचे सुपिरियर आसले तांचे कडेन एक रातीक आपणाक एक्सक्यूज दी म्हूण मागता, आनी एक राती उपरांत आपूण येतलो म्हूण सांगता परतून, आनी ते ताका परवानगी दितात. पादुआ आनी लिस्बन हांचे मदें जायते व्हडलो डिस्टन्स आसा. 2300 किलोमिटर मायज इतलो व्हडलो डिस्टन्स. आनी त्या काळार 13व्या शेंकड्यान इजी न्ही वचपाक येवपाक. आनी असलेंय आसतना थोडे वरां भितर सांत आंतोन घरा पावता. आनी घरा पावल्यार थंयसर कोर्टांत येवन तो ही केस पळयता. आनी सांत आंतोन मागीर सांगता त्या मेल्ल्या भुरग्याक मेल्ली कूड आसा ती हाडात म्हूण सांगता. पळोवया आतां. आनी मेल्ली कूड घेवन येतात कोर्टांत आतां. आनी सांत आंतोन ते मेल्ले कुडीक सांगता, उठ आनी सांग तुका कोणें मारला तो. आनी अजापाचें अजाप, हो तरणाटो उठ्ठा आनी सांगता कोणें आपणाक मारला तो. आनी मागीर सांत आंतोनीच्या पांयक ते मागीर सोडटात. तेन्ना सोडटात, कित्याक ताचो कांय गुन्यांव ना. कोण सारको खुनी आसा ताका धरतात. तितलेंच न्हय, हो भुरगो मेल्लो तो तरणाटो ताचे लागीं सगळे आपणाच्या पातकांचें कुमसार करता भाग्यवंत आंतोनी कडेन, आनी ताच्या उपरांत तो परतून मरता. ही सांत आंतोनीच्या जिवितांतली एक मिलाग बरोवन दवरलेली आसा. आनी हांवें सांगल्या कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेंच आमकां दिसून येता. थंयसर आसा, ओय जाल्यार ओय म्हणचें, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे वन ओगळें येता तें देंवचारा कडलें, वायटोव्या कडलें येता. कित्याक हांगासर ओय जाल्यार ओय, कितें सारकें न्हय तें आमकां दाखयता. तेच भाशेन पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार आमकां खबर मेळटा एलिजेवाची. एलिजा हो प्रवादी आसलो देव भिरांतीचो, आनी ताच्या उपरांत देव कोणें तरी आपले मिसांव फुडें व्हरूंक जाय म्हूण एलिजेवाक ताचे फाटल्यान हो प्रवादी नेमता. आनी देखून एलिजा एलिजेवाशी वेता आनी थंयसर
आपणाचें आवरण ताचेर घालता म्हणजे दाखोवंक सोदता म्हज्या फाटल्यान आतां तूं प्रवादी. आनी जोत सोडून एलिजेव ताचे फाटल्यान वेता आनी तो सांगता म्हज्या बापायक आवयक हांव उमाव दिता. म्हणजे हाचे उपरांत तांचे आनी म्हजे मदलो संबंद आतां तुटतलो. आतां हांव पयस वेतलो देखून ही सायन आसली. आनी ताचे उपरांत आमी इंट्रस्टींग वस्त पळयली जाल्यार तो बैलांची जोडी घेवन शेतान आसलो, थंयसरलो आपयता ताका आनी ताचे उपरांत त्याच बैलांचें मांस रांदून तो सगल्यांक दिता. म्हणजे कितें, आपूण आनीक परतून येवचो ना, आपणाचे ह्या वावराक परतून येवचो ना, कित्याक देवान म्हाका आनी दुसऱ्या वावराक वेचून काडला. आपूण थंयसर वेतलो, तोच म्हजो वावर जातलो देवाचो प्रवादी जावंक. हांव आनीक परतून शेतांत येवचो ना बैलांक घेवन, देखून ह्या बैलांकूय मारता. हाचे उपरांत आनीक शेत हांव करचो ना, पूण देवाचो वावर करूंक हांव वेतलों. आनी आमी सांत आंतोनीच्या जिवितांत पळयता, ताका तो 15 वर्सांचोच आसतना रिलिजियस लायफ हातूंत भितर सरता, पाद्री जावंक तो भितर सरता, शिकोवप करता पाद्रीपणाचें. आनी सांत आगुस्तीन हाच्या मोठान तो भितर सरता. तांचे जे सांत आंतोनीचे मांग्स आसले तांचे मोठाचे मॉनेस्ट्रींत तो भितर सरता आनी थंयसर आपलें सगळें शिकोवप करता. तो पाद्री जाता सांत आगुस्तिनाचे ऑर्डरींत, फ्रांसिस्कन न्ही तो पयलो. पूण एक दिसा घडटा तें हें, फ्रांसिस्कन हे पाद्री आसतात मोरोक्को गांवांत वेतात, थंयसर 5 जाणांक जिवेशी मारतात. आनी हे देवाचें उतर थंयसर परगडटाले, क्रिस्ताक परगडटाले, पूण थंयसर मुस्लीम आसले. आनी तांकां जाय ते वोन केल्या उपरांतूय ते आयकना जाले. ते देवाचें उतर परगडीत रावले, देखून तांकां टॉर्चर करून जाय ते त्रास करून जिवेशी मारतात. आनी तांची 5 जाणांची मोडी ते घेवन येतात आनी सांत आंतोन आसलो ताच्या मोठा मुखावेल्यान वेतात ते. तेन्ना तो पळयता आनी तो म्हणटा, आतां हांव तांकां जॉयन जातलो, फ्रांसिस्कनाक तांचे ऑर्डरींक आपूण जॉयन जातलो, कित्याक म्हाका आतां खुशी आसा तांचे भाशेन क्रिस्तांवाचो जीव दिवंक. आनी तो तांकां मागीर जॉयन जाता. जे भाशेन एलिजेव सगळें सोडटा आनी वेता ते भाशेन होय बीन आपलो जीव देखून रिस्कार घालूंक तो तयार जाता. आनी ताका खरेपणी धाडटात मोरोक्को ह्या गांवांत, पूण देवाची येवजण देवूच जाणा. जायते वावर देवाचो ह्या मनशान करूंक जाय आसलो, देखून तो थंयसर दुयेंत पडटा, बरोच दुयेंत पडटा, देखून तो परतून येता. परतून येताना वादळाक तुफानाक तांची बोट सांपडटा आनी सिसिली ह्या गांवांत म्हणजे इटली तो पावता. आनी ताचे उपरांत तो पादवा हो सगलो बरो वावर करता. एलिजेवाचें आनी ताचें जिवीत आमी सर करूंक जाता. तो सगळें सांडून देवाची सेवा करूंक, देवाचें उतर परगटूंक तो वेता. आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब करतना आमी थोडे ताचे गूण पळोवया. ताका आमी पात्रोन म्हणटात सांडलोले वस्तूंचो. कोणाचेंय कितें सांडलें जाल्यार आमी धांवून वचून सांत आंतोनी कडेन मागता. वा आनी कितें कोणूय सांडलो कितें ना, तेन्ना आमी धांवून वेता सांत आंतोनी पांयाशी आनी आमकां मेळय म्हूण मागता. आयज आमी विचारुया, कोण सांडला गाय? म्हज्या जिवितांत हांवूच सांडला गाय? हांव जायते भाशेन सांडूंक जाता. पयले सुवातेर म्हजो भावार्थान हांव सांडपाक जाता. सगल्यो बायल्यो वस्तू करता, पूण म्हजे भितर भावार्थ ना. ह्या दिसांनी आमकां घोडे मिसाक वचपाक मेळना, तर आमकां आमचो भावार्थ सारको लायट जाला. कितेंय केल्यार आमकां कोताक येता. तसलो म्हजो भावार्थ जाला गाय? वो आजून हांव भावार्थान जियेतां. म्हाजे लागीं जाता ते भाशेन घरा कडेन हांव बसून तेर्साचें मागणें करतां.
दिसपट्टी बायबल वाचता, एक वर तरी हांव मागणें करतां. वो बाबार्थान हांव सांडलां, इगर्ज्यो बंद म्हणचे म्हजो बाबार्थूय बंद, म्हजें मागणें बंद, सगळें बंद जालां. आमकां विचारुया. दुसरें, आमची एक एक पावटी आतां सांडटात घरचीं, जाणटीं सांडटात. जाणट्यांक आमी फावो तितलो वेळ दिनात. तांकां आमी सांडटा, तीं सांडल्यांत जाल्यार सोदुया आमचो वेळ तांकां दिवया. तेच भाशेन घोडे आमचीं भुरगीं सांडटात. भुरगीं खूंय सांडटात, आपल्या मोबायलांत सांडटात, वो वायट सुवाळ्यांक सांडटात, वायट इश्टागतींक सांडटात. आमचीं भुरगीं सांडल्यांत काय आमी विचारुया. सांडल्यात जाल्यार सोदून काडुया, सांत आंतोनी लागीं मागुया तांकां परतून हाडूंक, परतून ती आमकां मेळूंक. आदले भाशेन आमचीं भुरगीं, आमचीं जाणटीं, आमचीं घरचीं आमकां परतून मेळूंक आमी मागुया. दुसरी वस्त थंयसर आमकां मेळटा ती म्हणल्यार सांत आंतोनीन बरें तें शिकयलें. जायत्यो हेरसी आसले सांत आंतोनीच्या काळार, म्हणजे वांकडी शिकोण आसली. पवित्र सभेन जायत्यो वस्तू आसात ते मानून घेनासले हे मनीस, देखून ते भायर उडयताले. आनी सांत आंतोन सारकें तो प्रीच करता. ताची शिकोण सगल्यांक बरी लागता आनी आमच्या धर्माच्या प्रमाणें तो शिकयता. कांयच वांकडें तो शिकयना. आनी जायते वांकडें शिकयताले तांकां तो इगोज मातेन भितर हाडूंक वावुरता. आयज शुवर्तमानांत आमकां मेळ्ळा, वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय, सारकें कितें तें आमी सांगूंक जाय. आनी सांत आंतोनीक ची खंय कूड पोत्तून काडली 336 वर्सांनी, इतल्या वर्सांनी परतून काडली तेन्ना तांकां कितें मेळ्ळें? ताची कूड कुसलोली खरी, पूण ताची जीब कुसोंक ना. जीब आसा तशी तांकां मेळ्ळी. कित्याक घोडे ताका देवान हो गिफ्ट दिल्लो प्रीच करपाचो, सारकी ती शिकोवन दिवपाचो, तेच भशेन सत्य उलोवपाचो. आयज सांत आंतोनीच्या फेस्ता दिसाक आमकांय होच उलो. आमची जीब जायते पावटी आमी कितें उलयता जिबेन, गाळी सवता, दुसऱ्याची खोबरो करता, दुसऱ्याची टिका करता. आयज हेच जिबेन आमी उगडास करुया, सांत आंतोनीची जीब कुसोंक ना. कित्याक देवाचे मोहिमेक आपली जीब ताणें उचारली. आयज आमी बीन आमचे जिबेन वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय, हें आमचे मतीन दवरुया. बरें तें उलोवया, सारकें तें उलोवया. दुसऱ्याची टिका करचे सुवाते दुसऱ्याचें बरें उलोवया. दुसऱ्याक एनकरेजींग वर्ड्स आमी दिवया. आयज भाग्यवंत आंतोन आमकां सगल्यांक आवडीचो. सगलो संवसार ताका मानान लेखता, ताचे लागीं धांवून बेता. सांत आंतोनीचें नोयन आमच्या घरांनी आमी करता. आयज ह्या सांता लागीं मागुया, आमी सांडल्यात जाल्यार आमकां सोदून काड म्हूण, आमचो बाबार सांडला जाल्यार आमकां परतून दी म्हूण मागुया. तेच भाशेन सारकें तें उलोवन, खरें तें उलोवन आमी देवाची तुस्त गावूंक, देवाचे कायद्या प्रमाणें जिवंक आमकां सगल्यांक ह्या सांत आंतोनीचे परबे दिसा देवाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी, आमच्यो गरजो भावार्थान देवाक उबारुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी आपल्या पवित्र आनी देखीवन जिवितांतल्यान क्रिस्ती पोरचेक नमुणे जावन क्रिस्ताची मोहिमा आनी अनोद वाडोवंक तांकां भोव पवित्रित्वेची कृपा, आदार आनी स्फूर्ती मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या भाग्यवंत आंतोनीची परब आयज समोर रमतना आमच्या गांवच्या समेस्त लोकांक
सगळ्या चांदोच्या फिरगोजकारांक आनी खास करून आमच्या तरणाट्यांक बरे भलायकेन आनी कुरपेन सांबाळूंक आनी जेजूची मोहिमा तांच्या काळजांत रिगून उरूंक आनी आमची पवित्र सभा मोगान आनी एकामेकाच्या सहकारान वाडूंक भाग्यवंताच्या मजतीन देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आख्खो संवसार काळोखांत आनी गोंडोलांत सांपडला. संवसाराची आर्थीक आनी समाजीक बुन्याद मुळांतावन हाल्ल्या. हाचो नोकरेचेर परिणाम जाला. जांकां आपल्या नोकऱ्यांचो हुस्को जाला तांकां बरवशान बोर म्हूण आनीक हे पिडेक लागून कश्टोतात तांकां बेगीनूच पेखवणी फावो कोर आनीक आमची पातकां भोगसून हे पिडा नपयत कोर म्हूण देवा बापा लागीं खतखत्यान मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ही मारेकार पिडा लोकां मदीं पसरना जावंक ताकतीचे फावो ते उपाय घेवन तांची मनां उजवाडाय. तशेंच आपलो जीव रिस्कार घालून हे पिडेक सांपडलेल्यांक इलाज करतले दोतोरांक, नर्सिंग आनी हेर भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक राख आनी सांबाळ. तशेंच हे पिडे आड वखदांचो सोदपूस करतल्या विद्वानांचो वावर बेगोबेग फळादीक जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं प्रार्थून मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाळ बापा, आमची खालती मागणी मानून घे. तरेतरेचे संवसारी आशे खोसपायांक पुलोवण्याक लागून आमी सांडल्या पोत्तून तुजेशीन येवंक तुज्या पुताचे विस्वाशी पाटल्यावदार जावंक आमकां शिकय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातेचे पांघार करून शोकताय तूं एकाच उतरां. माते तूं लांबचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्यान तुयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान. तुका वंताव आमचे वरदान. तुयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान. तुका वंताव आमचे वरदान. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेवन. सर्व पदवेदार आनी बोवडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मात्ता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगांत जिवंक सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्प्रतायन वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tot barazzo sordes portum. Sorganizał sar pola, tuja voi povar, un sorgin tu caso i soi. Solves pora cena vieta, taka soi. Un sorgin tu caso i soi, 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 soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक गोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाड ताचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novian yetolu. Gesù melo, Gesù ci vonzala, Gesù novian yetolu. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्यां सोमेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागोर मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दरुंदूत भाग्योन तांतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तांत तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. बाबा भयणानो, भाग्यो तांतोनीक देवान साबार गुणांनी बोल्लो. देवाचें राज परगट करूंक हे गूण ताणें वेवरान घातले. देवाचें उतर सोत तो उलयलो. ह्या आधुनीक काळार आमी जेजूचे नीस पाटलावदार जातले जाल्यार सोत उलोवंक वय जाल्यार वय ना जाल्यार ना आनी भाशेन जेजू भाशेन स्वताचे गोवाय आमी जावंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशन उतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोवले. आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोवले. आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोवले. आमकां शांती दी. शांती दी. ओ जेजू ताचो सांगात तातूंत सदांच सोदलो. जेजूक पुरगोटूंक आपलें जिवीत ताणें खर्चिलें. जेजूक शेवून जेजूच्या बळान भरून आमचे जिणेंतल्यान स्वतान नितीन बऱ्या कोन्यांनी जेजूक सगल्याक वांटूंक आमकां तो गोठाय जावं. ताच्या जेवणाक आयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
Surgince vonot mosota, e Gesù, e otmiat mocia. Surgince vonot mosota, e Gesù, e otmiat mocia. Sorgi umbruța cu grauta, e Gesù otmiat mocea. Sorgi umbruța cu grauta, e Gesù otmiat mocea. Ceuvna vine munis morta, e Gesù. C'è una vine munis morta, e Gesù, e c'è una mocia. Vigna vine giù sonanta, e Gesù vigna mocia. Vigna vine giù soranta, e Gesù vigna mocia. सोमी म्हणटा सदांकाल ओय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, बागयो तांतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सुबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोसाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगत्याच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. भाव भयणांनो, म्हज्या सांगाता फादर मारियो, फादर जेराल्ड आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक उनवनीत बागयोंत आंतोनीची परब आवडयता. हॅपी फिस्ट टू यू ऑल. कॉपेलाची समितीक आनी हेर आदारांक आमी दिनवासतांव ही परब संभ्रुंबूंक सगळी बंदोबस्त केल्ल्या खातीर बागयोंत तांतुनीचे मजतीन देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड कर.
बागयो तातून आमचे पासत विनोती कोर जेजू क्रिस्तान बासायला ते आमकां फोव जावं बो बागयोंत हातून पदवेदार व्हरतोता बळ तुज्या कोन्याचें ह्या म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजे लागीं उपकार मागता तो म्हाका मेळोसो कर तुका उलो मात्तल्यांक पावूंक सदांच तूं तयार तुजे मजतींत म्हाका निर्मळकाय थोंडाय ल्हानविकाय आनी वडिलांक खालतेपण मेळून घे अशें जावं बागयो तांतुणेचे मजतींत सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. Sant'Antoni Bogdan, Virgace Cunicea, Tucea livrar Celta, Vinin Jesu rasa, Tucea livrar Celta, Vinin Jesu rasa. Sant'Antoni Bogdan, milang tujuh terang, Zontav nilang kuri, amca papya syarang,